चल रे गोंयकार खोर रे कांतार कोंकणी आमची सदांच वयर वयर तूं काड रचून गितां बरोवन मोतां बरें देखावे परचे मुखार तूं हाड प्रुडंट मिडिया माणकां मदयां जावन आसा कलाकारांक व्हडलें झाड तुमच्या मुखार गुंतून विचार कला दाखोवन प्रुडंट टीव्ही करता तुमची वाड. नमस्कार इश्टानो, आयच्या माणका मतें कार्यावळींत तुमकां समेस्तांक माय मोगाचो आनी युरबेवरींत येवकार. म्हजे बरोबर जोनाथन दिनीज आसा, जो गोंयांत जायते तियात्र करतलो. त्या उपरांत तो आपल्या पोटा पासत ह्या युकेच्या देशांत आयलो. म्हणटच हांव आतां युकेच्या देशांत आसा आनी हें लंडन सावथ हॉल ह्या सुवातेर आमी एकठांय जाल्यात. हांगासर एक गार्डन आसा, ह्या गार्डनाक आमची भेट जाल्या. पयले सुवातेर जोनाथन बाब आयच्या कार्यावळींत मागीर म्हाका येवकार. तुका येवकार बाब, थँक्यू सो मच. तर हांगा आयल्या उपरांत तियात्रांचो अकस्मात तूं भायर सरला आनीक ह्या गांवांत पावला. म्हज्या उगडासा प्रमाणे सारकें? येस, सारकें. तर आतां सद्याक केन्ना तरी थंयसान आयल्या उपरांत तियात्रांनी तुका न्हेसोंक चान्स पडलो? येस, 2 वर्सान लायक आफ्टर 3 years एक संदी मेवली कॉमेडियन आंबेच्या तियात्रांत. पूण जेन्ना हांव वकेशनांत गोंयांत गेलोलो तेन्ना आनी एक व्हडली संदी मेवली रोसफन्साच्या शिमारू 100 प्रोडक्शनांत. सो इट वॉज अ सबस्टिट्यूट फॉर उल्हासतारी. सो म्हाका संदी मेवली. हांव तियात्र पळोवपाक गेल्लो रोसफन्साचो. सो गेलोले कडेन तियात्र पळयता पळयता जेकबाशी आसलोलो भितर. सो बॅकग्रावंड रावन तियात्र पळयतालो. सो बॅक स्टेजीर रावन म्हाका जेकब विचारूंक लागलो, तूं केन्ना मिनींग कित्याक वता, केन्ना वचपाचो? हांवें सांगलें अमके तारखेर वचपाचो आहा. सो म्हाका म्हणूंक लागलो 11 तारखेर शो आसा, सबस्टिट्यूट करतलो. आनी मागीर आपूण रोसफन्साक उलयता आनी मागीर तितल्यांनी रोसफन्स रोखटो येयलो भायर आनी म्हाका विचारपाक लागलो पावतलो. हांवें म्हणलें पावतलो, वाय नॉट, कळ्ळें तुका न्हू. आनी म्हाका एक सारकी उमेद आसलोली आनी म्हगे एक सपन अशें ताका नाचपा. लायक वन ऑफ द लेजेंडरी, कळ्ळें तुका न्हू, डायरेक्टर हू हॅज कंप्लिटेड 100 shows. आनी म्हाका पयलींसून एक उमेद आसलो तेगे 100 तियात्र नाचपाची. सो तें सपन म्हगे पुरें जालें आनी लायक परफॉर्म केलो. आनी मागीर गोंयसून वकेशनासून येता कॉमेडियन आंबे म्हगे पयलो डायरेक्टर. आनी ह्या गांवा पासून हांव येवन म्हाका कसल्यो तियात्रां संदी मेळो ना. बट फर्स्ट टायम युकेच्या गांवांत म्हाका आंबेन संदी दिली. सो म्हज्या जिवितांत पालकार हांव पयले फावट आयलोलो तेन्नाय आंबे, आनी युकेच्या गांवांत येयलो म्हणटा तेन्नाय आंबेच पयलो डायरेक्टर. पूण त्या उपरांत आनीकूय नेसलो? हय, त्या उपरांत मागीर हांव पिटर दे मेर्सेस हाच्या तियात्रांत सबस्टिट्यूट केलो हांवें फॉर प्रिंसिपलच्या पाटी सबस्टिट्यूट केलो. सो तो म्हाका एक संदी मेवली पॅरिसच्या गांवांत वचोंक. सो पॅरीस नाचलो हांव पिटर दे मेर्सेसाचो. रिसंटली तियात्र चलता तो डायवर्सी. हय. म्हणटच हांगासर गोंयां आनी हांगासर तियात्र जातात, कितें तरी वेगळेपण अशें आसा काय गोंयांत आनी हांगा सेम? वेगळोपण म्हणजे आतां चोवपाक गेल्यार ह्या दिसांनी आतां लायक सिन्स लास्ट इयर ऑनवर्ड्स लायक गोंय जाता त्या भाशेन तियात्र हिंगाय जावपाक लागले. पूण गोंय आतां उण जालें आनी हिंग चड जालें. सो तो गोश्त आहा, गोंयचे भाशेन आहा गोश्त. बट हिंग लोकांक तीच उरपा आमकां गोंय मेळटा ते भाशेन हिंगाय सेम मेळटा. सो लोक जायतो येता, लोक जाता. हय. पूण गोंयां मातशीं व्हडलीं हॉलां. हय, हॉलां व्हडलीं तरी आसतना तितलो लोक भरो ना. पूण हांगासर हावसफूल? हांगासर हावसफूल म्हणजे डिपेंड्स. लोकांक आतां केन्ना विकेंड्साची ऑफ घालूंक पडटा, हॉलिडे घालूंक पडटा. स्पेशली म्हाका आतां तियात्रान नाचतलोय जाल्यार कोणें विचारल्यार म्हाका पयलें इन एडवान्स कळलें जाल्यार आय कॅन एडजस्ट माय सेल्फ अकॉर्डिंगली. लायक कामाचे प्रमाणे म्हजी शिफ्ट पळोवन ऑफ घालून. तेच परी हांगासर लोक लायक कोणाचो तियात्र येता आशून रावता. आजून त्या लोकांक लायक तियात्राचो जायतो मोग आहा आनी कळटा वेन यू सी दॅट क्रावड फॉर द ड्रामा, कळ्ळें तुका न्हू. सो लोक जाता ऑफ घालून येतात. एक गजाल म्हाका विचारूनशी दिसता की जायते फावटी तेच न्हेसलोले तियात्रीस्ट लोकांच्या हांगासर नदरे मुखार येताले. आनीक आंबेच्या तियात्रांत तूं हांगा रावन पासून एक नवोच कसो आयलो तेन्ना लोकांच्या मनान कितें गेलें की एक गोंया सावन आयला? वय जायतांनी विचारलें तूं थंय गोंय सावन येयला काय म्हूण.
कित्या हिंगा आहा म्हणचे लायक आमगे कोण ओडताय ते फ्रेंड सर्कल आसलोलो बट जायतो लोक इंटरेक्ट जाता इंटरवलाक फाटल्यान येवन ग्रीट कोत्तात मीट एंड ग्रीट कोत्तात एक्टरांक सो येवन म्हाका एश कोन्न बरें केलां एक्टींग बरें कोत्ता एक्टींग तुयी गोंयसून येयला विचारपा लागले हांवें म्हणलें ना हांवें म्हणलें हिंगा आसल्यार म्हाका जालीं 2 वर्सां जालीं 3 वर्सां तो म्हणा आतां आनी मागीर लायक कायंड ऑफ कितें एक पाट तूं लोकांक न्हू तरी दिसती पळ म्हणचे कोटा आहा म्हूण एक आनी एक एक्टर आहा एश म्हण ह्या गांवां सो तेच करून म्हजे भाशेन जायते कलाकार आहाय जायते बरे न्यू कलाकार आहाय जावं पयलींचे प्रोफेशनल हिंगा येवन कामाचे लागून नाचोंक मेवना केन्ना वर्साक 1-2 पावटी दिसते पडटा तोल्ले कलाकार पासून आहा हय पूण जेन्ना तियात्र हांगासर जातलो हें जेन्ना कळीत जाता तेन्ना तुज्यो उर्बा कितें आसतात तो तियात्र पळोवंक वचो काय आपुणूय नाचचो एक धाकटीशी एंट्री आसची अशें दिसता म्हाका तियात्र म्हणल्यार हांव सारको पिसो ल्हानसाण आनी खबर आहा ती हांव ल्हानूसावन चोयन येयला आनी टू बी ऑनेस्ट आमी पयले पाट हांव तुजे बारा नाचलोलो इन पॉलिटिशन तियात्रांत उगडास आसतलो तुका JLC प्रोडक्शन सो त्या तियात्रांत आमी नाचल्यात आनी हांव तेन्ना आसलोलो 14 वर्सांचो सो म्हाका आजून उगडास येता आनी म्हाका तियात्राचो सारको मोग सो ह्या गांवांत येवन म्हाका एक उमेद मोठी सारकी तियात्राची हांवें लायक येताच डायरेक्टरांक मेसेज घालून सोडप बाबा केन्ना तियात्र कोत्ता सो हांव येयलो आहा हांव आहा एवर रेडी सो जस्ट लेट मी नो इन एडवान्स कॉल तुका न्हू बट ड्यू टू बुकिंग्स इन एडवान्स हिंगा कितें कोत्तात हिंगा डायरेक्टर एक्टरांक पयले बूक कोत्तात 1-2 वर्सां पयलीं वा 1 वर्साचे फाटीं करून दवरतात सो तुका सांगपाचें म्हणल्यार ह्या गांवांत चड हांवें शो केल्यात पासून हो दोनी तियात्र केल्यात आनी एक संदी म्हाका मेवली रिसंटली 2 विकेंड्साच्या पयलीं मिनिंदे बांदाराच्या तियात्रांत सो तोय एक मेन रोल म्हाका जो वालेंतीन कॉल केलो रातचे 12:30 आनी ताचो तियात्र आसा फाल्यां क्रॉयडन 6:30 हो सो म्हाका 12:30 फोन मारलो आनी म्हणूंक लागलो जॉनथन एक रोल आहा मेन रोल कोत्तलो सबस्टिट्यूट हांवें म्हळें अरे कित्याक करपा ना म्हाका उमेद न्हू सो आनी म्हाका उमेद म्हणजे कितें म्हाका आतां उमेद म्हणजे म्हाका स्क्रिप्ट दिली न्हू म्हाका ती सारकी हें कोन्न लायक तूं आयजू पासून स्क्रिप्ट दिली म्हाका ती करपाक उमेद चड बिकॉज तियात्रांक हें आहा सो म्हाका एज यू आस्ट मी लायक तूं हिंचाल त्या बरमणे तियात्र चोवपा पासून आतां जर तूं ऑफ बाहा आनी एकू विकेंडाची एक ऑफ पडटा तेन्ना तियात्र पळोवपाक उमेद चड म्हाका सो तुका सांगलें तें बरें हांवें त्या दिसाक जोवाक सांगलें कोत्तलो आनी जोवान म्हाका तेच टायमार स्क्रिप्ट धाडली आनी कितें काय म्हणल्यार दुसऱ्या दिसाक वचून 3 भायर सरलें आमी हिंगा सावन आनी थिंगा 6:30 शो करून सगल्यांक आवडलें आनी बरो गेलो शो जॉनथन आयज आमी पळयतात जायते शो जातात जायतो लोक येता पूण कोण तरी गुणगुणटा की अरे गोंयांक तिकेट हे भाशेन आसा हांगासर ती आमकां म्हारग पडटा अशें कोण तरी ना हांवें केन्ना आयकलो ना बट हिंगाचो लोक आतां हांवें पळयल्या ते प्रमाणे सारको तियात्रा मोगी सो ती तिकेट इवन 13 पावंडां पडटा ती लोक काडून आपल्याचो टायम काडून ती 13 पावंडाची तिकेट काडून फॅमिलीक घेवन येता सो हांवें केन्नाच आयकोंक ना की थिंगा सवय आनी हिंगा म्हारग कशें तें डिफरन्स केन्ना आयकोंक ना आमचे जायते माणकुले भुरगे लोक तियात्रांक हाडटा तांकां सो ह्या भुरग्यांक तियात्रांचो मोग आसा की कारण फाटलीं थोडीं वर्सां तूं ह्या गांवांत रावता म्हणटच ती उर्बा आनी तो मोग आयजूय ह्या ल्हान माणकुल्या भुरग्यांक आसा म्हणचे माय पाय जोरी तर भुरग्यांक घेवन येतात आनी ते पळयतात जाल्यार तेन्ना अकॉर्डिंगली पळोवन भुरग्यांक ती उमेद आसता बट हांगासर हांवें पळयल्या त्या प्रमाणे भुरग्यांचे इस्कॉलाक वेतात न्हू भुरगीं सो इस्कॉलाक वेतात थिंगासर तीं इंग्लीश भुरग्याच्या बरोबर मिक्सअप जातात जावं बट हांवें चडशीं भुरग्यांक पळयल्यात आहा उमेद आहा उर्बा आहा तांकां कोंकणी तियात्र चड करून इवन म्हजे कजन आसात ल्हान भुरगे आसात सो दे वर बोर्न एंड बॉट अप हियर सो एकलो आसा 6 वर्सांचो आनी एकलो आसा 7-8 वर्सांचो सो तेका ल्हानूसतावन लायक अशें करून गोंय वेकेशना गेलोलीं कडेन लायक तियात्रा वतालीं आनी तेंगे फेवरेट म्हणटा सेल्वी सारको सो हिंग तेंगे कितें घराक युट्यूबाचेर गेलो सेल्वी चालू सेल्वी सो तियात्रा गेलो म्हणचे आतां मुको विचारप केन्ना तेंगेर गेल्यार when are you acting next in drama I want to come to see no कळ्ळें तुका न्हू बट मागीर तेका सांगप की नथींग सो फार इफ देर एनीथींग आय लेट पापा नो कळ्ळें तुका न्हू तूं नो अबाउट इट आनी मागीर तोहें पूण आमी जायतीं भुरगीं आयज कांतारां म्हणटात आनीक दिश्टी पडटात कारण हांवूय पयर एका तियात्राक गेलो तितूनय भुरगीं आसलीं आनी हांव भुरग्यांक पळयतालो आनी तिवूय हांगासरूच रावतात पूण तुजे नदरेंतल्यान माय पाय भुरग्यांक सांगात दिता आनी मुखार हाडटा
पूण एक दुसरे भाशेन नजर मारली जाल्यार पयलीं म्हणटाले की गोंयांत सन भुरग्यांक हांगासर हाडले उपरांत भुरगीं पिड्यार जातात. तुजे नदरेन तशें कितें तरी ना तशें ना. हांगासर जायतीं टॅलंटेड भुरगीं आसात हांवें पळयल्यात. आनी इवन रिसंटली फादर लुकासान मधूर ताळो म्हणून ऑर्गनायज केल्लेलें. थंयसर पासून हांवें जायत्या भुरग्यांक पळयल्यात. सो सिंगींग कॉम्पिटिशन जाल्लेलें स्विंडनच्या गांवांत. सो थंयसर जायतीं भुरगीं आयलेलीं आनी आय हॅव बरो फिडबॅक मेळला. सो अशें आसा की हांगासर भुरगीं आसात ज्या भुरग्यांक उमेद आसा तियात्राची जावं. तूं तियात्रांनी कांतारां म्हणटा कांतारां म्हणटा आमच्या ऑडियन्साक एक खंयच्याय कांताराच्यो 4 वळी. ओके पॉलिटिशन तियात्रांत हांव आनी तो नाचलोलो. त्या तियात्रांत तो एक दुओ आहा. सो तो दुओ हांव आनी वेलेन्सियो म्हणटाले. सो तो दुओचो एक वस कोरस म्हणटा. आयज म्हज्या कांतारांतल्यान तुमकां सगल्यांक सांगता पालकाची काणी. जासिंतवाज एम्बॉयर विलियम दे कुर्तोरी पालक सांबाळलो ताणी. नव्या भुरग्यांक चान्स दिताले चिटकून दवरूंक नासले पोयत्या दल्यांनी. पूण आतांचे आमचे तियात्रिस्त एकामेकाक ओडटात कुल्यो जावन दांगांनी. पूण आतांचे आमचे तियात्रिस्त एकामेकाक ओडटात कुल्यो जावन दांगांनी. एक नवें चेडूं पालकार आयल्यार म्हणटा ताचेशी एक्टींग जायना. हो कमेंट पास करपी डायरेक्टर हाका तियात्र बरोवंक गमना. तूं जें पिजलां पळय तें तूंच शिंव रे. दुसऱ्याचें शिवोंक तूं हे फावो ना. तूं कांटे कांयच गमचें ना. तूं त्या भाड्याचें हाडटा तकली जोरूंक ना. तूं कांटे कांयच गमचें ना. तूं त्याच भाड्याचें हाडटा तकली जोरूंक ना. आयजूय त्याच उमेदीन तेच उर्बेन तुवें हें कांतार म्हणजे अशें दिसतालें की तुजे बरोबर वेलेन्सियोय म्हणटा. हय बाबा हय जायतो उगडास जाता. कारण हेच भाशेन की एक कुल्ल्यांचो खेळ म्हटलेल्या भाशेन आयज आमी पळयत आसतना गोंयांत जातालें पूण हांगाय तेंच घडटा म्हणसर लायक मजा न्ही कांय म्हणोंक जायना. सो इट्स लायक म्हज्या नदरेच्या अमकल्यान इट्स लायक नॉर्मल. गोंयांत आसलेलें हिंगासर घडटा आनी जाता ना न्हू. बट फाटल्यांतल्यान गोंयांत जाता सेम आहा ना न्हू. बट तुज्या तोंडार अशें बरें आसतलें फाटल्यान. बट ना कांय उलोवपाचें ना. ओके तुका केन्ना तरी दिसलां की आपणें तियात्र बरोवचो लोकां मुखार हाडचो. जायती उमेद आहा म्हाका. आनी हांवें 2 तियात्र बरोवन दवरलो हाय. बरोवन म्हणचे लायक रॉ प्ले बरोवन दवरलेली आसात 2. आनी ऑल्सो लायक डायलॉग वायज बरोवपाक स्टार्ट केली एक प्ले. सो जायती उमेद आहा. सो म्हाका करपाचो उमेद आहा चड करून वेरी सून. गोंयांत आसतना खंयच्या तियात्रांत तुका बरी भुमिका मेळ्ळी. बरी भुमिका म्हाका प्रिन्स जेकबाच्या तियात्रांत पयलोच शो म्हजो तेजो सून हायफाय सासू माय वायफाय. सारको बरो रोल म्हाका मेळ्ळो ताच्या तियात्रांत. एक कॉम्पिटिटीव असो लायक दुखी बीन मातशें रागेस्तूय असो ऑल इन वन. तेश कोन्न आनी एक तियात्र उगड आसा म्हाका फोकाणा म्हूण राफेल दे मार्गांवचो तियात्र. इट्स लायक तो डिसेंबराच्या म्हयन्यांत एवरी इयर काडटा तियात्र. सो ताच्या तियात्रांत एक संदी मेळ्ळी म्हाका हिरोवाचो रोल. सो ताचो तियात्रांत फकत 4च पड्डे. पयलो इंटरवल आनीक एंडींग कोत्तालो. सो 3च पड्डे सॉरी. सो तो वन ऑफ माय वेरी गूड रोल बिकॉज धाकटोसो रोल पूण समथींग इम्पॅक्ट बरोच आसलो ताचेर. म्हणजे कितेंशें आसलें लायक स्टोरी वॉज बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी लायक कपल्सांचेर कशी. सो अशें आसतालें की हांव भाव आसतालो आनी म्हज्या भयणीक घात केलेलो आसता. लायक म्हज्या भयणीक घात केलेलो आसता. सो म्हजी भयण काडून जीव दिवपाक वेता आनी अशें लायक स्टोरी म्हाका तो उगडास येना लायक उगडास ना. सो म्हजो कॅरेक्टर आहलोलो लायक भावाचो. सो भावाचो म्हणचें कितें लायक हांव म्हज्या भयणीची लायक रिवेंज घेवपाक हें कोत्ता. सो लायक त्या चेडवाचेर लायक कोणें म्हज्या भयणीक त्रास केल्या तेका. ओके
जोनाथन भुरगो आसतना थोडे गजाली तुज्यो म्हणजे हांव तुका लागींच्यान पळयतालो तुजी उमेद आमकां दिश्टी पडटाली बॅक स्टेज कितें आसा जाल्यार रोखडोच तूं धांवतालो म्हणजे तातूंतल्यान तुका कितें मेवतालें लायक म्हाका तुका सांगलें ते तियात्र सारको हांव तियात्र मोगी सो म्हाका कितें आहलो उमेद लायक ल्हान आसतनासून लायक हांव कुवेटच्या शारान जल्मल्लो सो 2007 आमी गोंयांत आयलीं आनी गोंयांत सेटल जालीं मामी हांव आनी डॅडी सो म्हज्या मामीक सारको तियात्राचो शॉक सो एक तियात्र ती लायक 4 पाटी 5 पाटी चोवप गोमंत विद्यानिकेतना आनी रोवान सारकी पयल्यो टिकेट मोदें दवरप सो फिलीप आल्मेडा आनी जावं आमचो दामो ते बूक करून दवरताले आनी तांकां खबर आहा मामान फोन मारल्यार गे टिकेट बूक सो मामा म्हाका हाटल्यान कॅरिओवरान घालून वताली तियात्राक ती हेच्या बराबर कित्याक बरो मस्तो आहलोलो सो अशें करून तियात्र चोयन 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 म्हाका सारकी उमेद तियात्राची आनी कॉमेडियन आंबे म्हगे नेबर सारको सो कितें जालें सोकान फोंड्या आंबेगेर वचप आनी देरार मारप आंबे अंकल म्हाका सीडी मेळटली तुगेली कित्याक तो तेन्ना न्हू सीडी कोत्तालो वीपी सिनरी जायत त्यो सीडी काडल्यो ताणें तो आगुस्तीन बा सीडी कोत्ताले सो हय सो आंबेच्यो सीडी आनी आंबे म्हाका केन्ना ना म्हणा आहलो एक सीडी दितालो सो कितें जालें आतां तेजें तियात्र चलतालें न्हू सो आंबेक सांगप म्हाका व्हर रे तियात्राक व्हर रे हाटल्यान आपणा हांव येता कळटा काय ना आय एम कमींग ऑल्सो सो तो व्हरपाक लागलो म्हाका आपणाच्या बराबर आनी तेन्ना तेच्या तियात्रान आवरेल्यो नाचतालो आवरेल्यो म्हजो कजन म्हज्या डॅडीच्या माशेनाचो चेडो सो आवरेलूय म्हाका केन्ना आपणाच्या पिकअपान घालून वतालो सो वत्ता थिंगा कितें जालें हाटल्यान तेंचे बोगले बसता न्हू सो हाटल्यान स्टेज मॅनेजरा तेंक चोयन एश कोन्न वॉट यू डुईंग आय एम ऑल्सो हेल्पींग यू नो आनी हेल्प करया म्हाका हेल्प करपाक जाय कळटा काय न्हू हेल्प करप तांकां आनी मागीर तेन्ना ते बारीक बारीक एंट्री मारताले जावं लोक जावन वचप जावं भिकारी जावप जावं गुंडा जावप जावं बारीक बारीक एंट्री सपोर्टीव रोल्स सो तांकां मागीर सांगप ए हांव कोत्ता न्हू हे फाटी हांव वयता कळटा काय सो तेन्ना म्हाका उगडास येता आमचो आंबेच्या तियात्रांत मिल्टन म्हणून एक स्टेज मॅनेजर आहलो सो तेणें म्हाका डायरेक्ट एक भिकाऱ्या रोलाक आयलो वयल्यान पड्ड गायलो बेडशीट गायलें आनी भिकारी हें केलो सो तेश कोन्न मागीर तेजे बराबर स्टेज सेटिंगा वचप सो तेजे बराबर वयता मागीर हांवें जायते तियात्रां एश कोन्न गेलो आनी म्हाका तियात्रां उमेद म्हाका तियात्रां केश्या भाशेन येवपाकूच जाय सो तो कितलो धाकटो रोल जावं तो भिकारी जावं तो डीजे जावं तो बँड वाजोवपी जावं तो डायलॉग नाचलो जावं स्टेजीर दिसती पडप म्हणजे म्हाका सारकी उमेद कळटा काय न्हू सो स्टेजीर सारको एक पासून पडलो न्हू स्टेजीर दिसती पडा जोनाथन आहा तियात्रांक आनी एक एंट्री सांगपा म्हणल्यार म्हाका अजून उगडास येता आमगेल्या आंबेच्याच तियात्रांत लायक पांटूल घेवन नुस्त्याकारा एक एंट्री ती कळटा काय न्हू नुस्तें म्हूण वचपाचें कांयच ना कळटा काय न्हू सो आंबे म्हाका कितें म्हणटालो तूं नुस्तें म्हूण वचनाका केन्ना मदें तोंड दाखय लोकांक म्हूण दाखोवपा नाका कळटा काय न्हू हय सो एश कोन्न वचप आनी मागीर त्या तियात्रांत नुस्त्याकारा एंट्री मारतना एकूच एंट्री तियात्रां आनी हांव तेजे तियात्र पळयतालो सो मागीर फ्रेंडा बा सांगप भुरग्यांक बा इस्कलाक आय मीन कॉमेडीज आंबे तियात्र आय एम डान्सिंग या कम टू सी मी कळटा काय न्हू सो एश कोन्न लायक हें कोन्न मागीर भुरग्यांक बा आपोवप मागीर भुरगीं तियात्रां केन्ना येताय न्हू भुरगीं तियात्रां येवप मागीर Jonathan, you did only one fisherman role? कळटा काय न्हू मागीर तांकां सांगप लायक one day I'll definitely be a good actor आनी मागीर म्हाका एक म्हगे आजून एक एडवायजर अशी लायक म्हगे क्लासमेटागे मामी सो ते उगडास येता म्हाका तेन म्हाका सांगलोलें तुका तो इनिशिएटीव आहा आनी चोयलां लायक तूं एक बरो एक्टर जातलो एक दिसा आनी आंबेनूय जायतो सपोर्ट केलो म्हाका सो आंबेन म्हाका मागीर इन 2013 ताच्या सुपरहिट तियात्र चेडवां ती गाडवांनी तो बरो गाजलोलो तियात्र तेजो 75 शोज प्लस केलेले तेणें आख्या गोंयभर सो त्या तियात्रान म्हाका कांतार म्हणूंक संदी दिली एज अ कांतोरीस आनी म्हाका आजून आतां कितें आतां त्या तियात्रान पयलो म्हणचे आतां म्हाका कोपेलाशी शोवाक घातलो आमच्या कोलवा कोपेलाशी सो म्हाका आतां ट्रायलीक तेणें वास्को वाडें शोवाक व्हेलो म्हणजे कितें एवरी शो करूंक ना तेजें फकत आतां कांताराक कहो लायक उमेद गांवचो कहो न्हू सो तो म्हाका मागीर थिंगा ट्रायलीक व्हेलो हिंगा वास्को वाडे आनी आतां एक एडवर्टायज मारलो कितें म्हणून आमच्या गांवचो कुवेट भुरगो येयला ऑल द वे फ्रॉम कुवेट मोठ्यांनी ताळयो मारून ताका येवकार करचो आतां लोकांगे शेलाम कळटा काय न्हू ताळयो बा आयकोन सारकें उमेद आतां इंट्रो मारलो कळटा काय न्हू पयले पाट कांतार म्हणटा न्हू स्टेजीरू आतां हे म्हणटा बारीक बारीक एंट्री कोत्तालो ना न्हू आतां लोकांगे फिण्यो ताळयो म्हाका सारकें भितरल्यान उमेद अशी आतां इंट्रोवाचेर गेलो नेटान लोकांक चयता म्हाका रडोंक लागलें हांव रडोंक लागलो आंबे म्हणटा म्हणना रे
कांतार म्हणटा रे 3 पाटी इंट्रो वाजयलो आतां कळटा तुका न्हू आनी तेदोन शेनन आहा आनी मॅक्रोय वाजयता शेनन मॅक्रोय आहा तेका आनी इंट्रो वॉट हॅपन काय कळटा तुका न्हू भितर यो कळटा तुका न्हू मागीर तेणें एडवर्टीजमेंट मारलो मातशे रावात कॉमेडी कितें तरी म्हणलें कळटा तुका न्हू क्विट्सन येयलो भुरगो त्याच्या दोड्यान पावस पडटा कितें करून लायक न्हू मातशें आबूज जाला न्यू न्हू सो तो हें करून मागीर म्हाका आमबीन बसयलो तो म्हणपा लागलो तो आनी कांतार तो आनी तियात्री जावपाना तो आनी केस्स तियात्री जावपाना तूं एस्सो भिजूडो तूं वयल्यान तियात म्हणटालो आनी आतां कितें केलें काय तें शेण केलें मरे न्ही वास्कोच्या शेण केलें म्हणलो मागीर हांवें कितें म्हळें ना 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 आय एम गोईंग आय एम डेफिनेटली गोईंग नो नाव हांवें हांव वयता म्हाका करूंक जाय म्हण कोंतान म्हणटा मार कितें दिसतालें तें म्हाका आतां हांव कित्याक रावलो लायक उमेद दिसलो लोकां आली आनी लायक फस्ट टायम स्टेजीर हांव आख्खो ब्लँक जालो लोकांचो न्हूच ते ओवर कॉन्फिडन्स आनी प्लस लायक न्हू उमेद दिशी फस्ट टायम स्टेजीर लायक एज अ ड्रीम केम ट्रू असो लायक दुखांत खरें रोळो हांव स्टेजीर आनी मागीर हांवें म्हणलें आतां मार सेकेंड सेटा म्हणलें आम गोईंग पण मागीर सेकेंड सेटा तेणें गायलो सो म्हणलें कांतार जेतान म्हणलें सारकें आनी लोकांन सारको हें करून म्हाका एप्रिशिएट केलो आनी कॅश प्रायज म्हणटा कॅश प्रायज दिले जायते कळटा तुका न्हू कांतार जायन मागीर तेजे उपरांत म्हाका म्हणपा लागलो कोलवा शो जालो न्हू कोलवाय बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळो जायते लोक चोवन म्हाका जायत्यांनी हें केलो गांवचो लोक कळटा तुका उमेद गांवच्या शोआ नाचोलेश म्हण सो मागीर आमी म्हणपा लागलो आपूण तुका आनी 2-3 शोआ वता कळटा तुका न्हू कांतार बरें आहा तुगेलें सो थ्रू दॅट लायक मागीर मुखार आमचो वेलेन्सियो कोलवाचो ताणें जायतो सांगात दिलो म्हाका वेलेन्सियो वाज तेणें जायतो सपोर्ट केलो म्हाका तियात्रान घालून मागीर इवन कांतारां बरोवन दिली म्हाका जायतीं आनी तशेंच गीत तियात्रान बा नाचलो हांव तेजे सांगाताक सो ताच्या उपरांत एंटनी सिल्वेस्टरान पळयलो म्हाका सो एंटनी सिल्वेस्टरान पळोवन म्हाका विल्मीक शॅरोनान फुडें घातलो एंटनी सिल्वेस्टराक तिगायनी पळयलोलो म्हाका सो तेमी म्हाका मुखार घातलो आनी पेद्रू पुर्तुगेजाच्या तियात्रान म्हाका एज अ सेमी कॉमेडियन हिरो कहो कित्याक तो आख्खो तियात्र कॉमेडी बेस्ड आहलो सो लुईस बच्चनाचो चेडो जातालो सो ताच्या तियात्रान म्हाका हें पळोवन मागीर जेकबान फुडें व्हेलो सो तेज्या पयलीं जायते डायरेक्टर विसरोंक जावचें ना पास्कोल ते चिकाली मागीर वेलेन्सियो वा सांगला ते परी तशेंच कॉमेडियन आंबे आनी हेर म्हणटा जायते दुसरेय डायरेक्टर आहाय खूंय हांव बारीक एंट्री मारूं वयतालो कळटा तुका न्हू कितें जावं क्रूज पिंटोन पासून म्हाका तेजे तियात्रान सबस्टिट्यूट केलो मागीर कॉस्तांतीन क्रास्टोचो सबस्टिट्यूट रोल केलो हें सो सबस्टिट्यूट म्हाका दिसता हांव सबस्टिट्यूट चड नाचोल्ला मेन नाचोल तेज्याकीन सो हय जोनाथन तुजी उमेद आनी तुजी उर्बा खूब बरी दिसता कारण हे भाशेन आमकां जायते थोडे कलाकार मेवतात जांकां आमी पिकोवचे पडटात पूण तूं तसोच भुरगेपणांतल्यान जायते अनुभव घेवन आयला आमच्या ऑडियन्सांक आनी एक कांताराच्यो 4 वडी ओके कॉस्तांतीन क्रास्टोच्या तियात्रान सबस्टिट्यूट केलोलो हांवें आनी ताच्या तियात्रांत ओपनिंग आहलोलो म्हाका सो ओपनिंग अलॉंग विथ रिजाच्या बराबर ओपनिंग म्हणटालो सो तो ओपनिंगाच्यो 4 वडयो म्हणटा पाद्राक नेल देवाचो मुणयारी रायतूर शेमिनारीन सिंगतालो रायतूर रावतोन घरा वेताना वाटेर काळोख जातालो लोकांक काळोखांत वाडी सोनासली पाद्राक नेलाचो लोपोर जोळटालो पाद्राक नेलाच्या पोरजोडी तुजवाडान लोक थंय चलत वेतालो एका आंब्याच्या व्हडल्या रुखाक आंबे कुंय आसलेले बरोवन तें आख्खें झाड मुयांनी भरलेलें आंबे काडूंक मेळोन आसले चोडोन तें आंब्याचें झाड कुंय एका मनशान पाद्राक नेलाक दाखयलें व्हरोन पाद्राक नेलान बेसांव घालतोच सगल्यो मुयो गेल्यो कोट सोरून पाद्राक नेलान बेसांव घालतोच सगल्यो मुयो गेल्यो कोट सोरून खरेंच जोनाथन आमी ही कार्यावळ मुखार व्हरोन अशें पावल्यात की हांगासर आमकां काबार करची पडटा पूण तुजे लागीं उलयता अशें दिसता की आनीक खूब उलोवचें जायतें जोनाथन बाब म्हज्या उल्याक पाळो दिलो आनीक तूं हांगासर आयलो ते पासत केरीत प्रुडंट मिडियाच्या नांवान काळजाचे खोला आयकतान चड आनीक चड देव बरें करूं तुकाय देव बरें करूं बाब तुकाय देव बरें करूं आनी इतल्यानूच जोनाथन दिनीजा सांगताक आयची ही माणकामती कार्यावळ हांव हांगा सोंपयतां पळयत रावात प्रुडंट मिडिया आदिवस